गुंतवून देत वा बरोवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्या निर्देश दस्तवेजा मुखांतर सोम्याच्या जुबलेवाचें वर्स म्हणून पाचारलां. हर एका 25 वर्सांक एक फावटी पापान परगटकरच्या जुबलेवाचो डिसेंबर 2004 पेद्रूचे बाजिलिकाचे पवित्र दार उगडचे मुखांतर ह्या जुबलेवाचें उक्तावण केलां. पापा साहेबाच्या आदेशा प्रमाणे आज डिसेंबर 2009 जेजू मरी आनी जुजेच्या भाग्यवान कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा DSG हंतार अधिकृत रितीन आमचो गुवळी बाप अदीक मणादीक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना ह्या जुबले वर्साचे उक्तावण करतलो. ह्या वर्त्या दिसा ह्या पवित्र कार्याक एक कुटुंब जावन हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक गुवळी बापाक सोमेस्त याजकांक धार्मीक भावा भयणींक आनी लायक भावा भयणींक मोगाचो येवकार मागता. एका गिता मुखांतर आमी हे रितीची सुरवात करया. जुबलेवाचें गीत आतां आमी गावया. Navim. Amen. Vorvoșeso Deu, munisalea शब्दातही पवित्रत्मेचे सत्तेवर व्यामतान आणि संतोषान आणि बरवशान बरतातो तुमचे सवे आसू आमचो
ओत्मो सुरेस्पराची वाट पळोवन आसा तो आमचो आदार आनी आमची ढाळ. सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो बरवसो. सांगात म्हणया सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो बरवसो. ताचे थंय आमचें काळीज संतोसता ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सांगाता सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो बरवसो.
Shita
tu zaunasai Lord, मोगानी स्वतंत्राचे प्रकाश गाजर मुशाचे सदा वासुदेवाचे जी तुका सर्वोन्नरा जी तुका कुसा जेसूच्या जी तुका सर्वोन्नरा जी तुका कुसा जेसूचा. आता गवळी बाप पवित्र स्नान दिवचे जरी सरशीन वेता आनी पवित्र स्नानाच्या उगडासाची रीत चलयता. आमचेर पवित्र उदक शिंपडायत आसतना ही सोपन मुझे उदक शेनाय सोम्या हें गीत आमी गावचें. ह्या जगपापांनी गवळी बापा फाटल्यान वयचें. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, आपणे रचलेल्या उदकाचेर आशीर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्पराच्या देवा लागीं कलतेपणी मागया. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करच्याक ह्या उदकाचो शिवोर आमचेर पडटलो. आमी घेतला त्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक सर्वेस्पर आमची काळजां नवी करूं. पदवेदारा ससनाच्या देवा, तू जिविताचे मूळ आनी उगम आमचेर शेणोवच्या ह्या उदकाचेर आशीर्वाद घाल. अशें पातकाचें बोगसण आमी जोडटल्या सर पिडेंतली आनी कोट्याच्या फटकीरपणांतून आमकां रक्षण लाभतलें म्हूण आमी पातयेता. तुजे काकुळतीन ससनाच्या जिविता उमाळून येवच्या जिविताच्या उदकाची जर आमकां दी. अशें आत्मेच्या तशेंच कुडीच्या सर आपायांतलें सुटका लाभून नितळ काळजान तुजे सरशी येशें कर. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. हे सोपान मुझे, हे सोपान मुझे उदक शेणाये सोमिया आनी हांव नितर जातलो. तूं म्हाका आनी प्रासर नवो सोपान मुझे उदक शेणाये सोमिया आनी हांव नितर जातलो. काकूळ मुजी कर देवा, तूं काकूळ हे सोपान मुझे उदक शेणाये सोमिया
Dutumaga ani mabra serdozadolo Isopan Moshe Udakshanaye Somia Ani Hamiter Zatolo Anan Papakani Buddha Ani Pavitramya Zashyadi Dashyata Ani Sada Sarvada Isopan Moshe Udakshanaye Somia Ani Hamiter Zatolo आता हे जुबले वर्साच्या उक्तावणाचे रीतीचे शिखर जावन आसचे येवकरिस्ताचे संभ्रमीक बलिदान सुरवात करच्याक आयती जावया याजकांनी गोवळी बाप मिसाची मुस्तायकी नेसच्या जाग्याक वेतात आमी प्रवेश गीत गावंक आयती जावया Naman Tuka Pavikusa Naman Amcha Moga Berta Naman Kusa Zaiti Banta Naman Kusa Amcha Sumyamcha Naman
तुका पवित्र कुसा नमन आमच्या मोगा करता नमन कुसा जायते वंता नमन कुसा आमच्या सोम्याच्या कुसा मरणा पर्यंत जेसू कालतो जालो जेसू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो खुसाकत मनाताव निव्रामान फावो केलो कष्टा मरणा सर मनशांक भरवोसो उदेलो नमन तुका पवित्र कुसा नमन आमच्या मोगा करता नमन कुसा जायते वंता नमन कुसा आमच्या सोम्याच्या कुसा रुकार जाले उबे कल्वारी दोंगरार ताचेरून काढलो तो आमचो मोगार सोडवोंडार पृथ्वी आनी मोळपा मोदे संसार सरासर दिता उलो आमा सर्व पाटला मुजोकर नमन तुका पवित्र कुसा नमन आमच्या मोगा करता नमन कुसा जायते वंता नमन कुसा आमच्या सोम्याच्या नमन तुका पवित्र कुसा नमन आमच्या मोगा करता नमन कुसा जायते वंता नमन कुसा आमच्या सोम्याच्या गोवांकण मातीर पडून जशे मरण पावता खुसाचेर आपणाकच जेजू बापा करपिता पृथ्वी धावून नवो जीव जशे उदेव येता सासनी जीवी आमा पातक्यांक तो जोडून दिता नमन तुका पवित्र कुसा नमन आमच्या मोगा करता नमन कुसा जायते वंता नमन कुसा आमच्या सोम्याच्या देव बरो दीस दिवं मोगाळ भाव भयणीनो आनी याजक भावानो आनी गोळी बापानो परतो आमकां संतोश आयच्या दिसा आज 2025 जुबलेवाचें वर्स हाची उक्तावण आमी केली गोळी बापानी ही सर्व आमकां सुरवात दिवन हांगासर आमी येवन पावले हांव ह्या मिसाची इरादे आसात क्रिस्तीन डिसोजा आमी मीस दिता लिना मार्टिस आनी मेबल डिसोजा सिल्वेस्टर डिसोजाच्या 10 वर्साच्या व्हडा आसा मीस दिता लिना डिसोजा आनी भुरगीं वेलंकणी वाडो अरुण नोरोनाच्या आत्म्या मीस दिता ग्रेस आनी अंजेला नोरोना आनी सर्व वीक्षकांक सगळ्या संवसारार आसात तांच्या खातीर आमी मागता आनी आमच्या इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया आतां महिमा देवाक उंसर्गी म्हळें गीत गावचें देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देव वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आमी तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूल कर तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें. ताचे सर्गी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावो अशें कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. वेळ पावतच आन्ना गर्भेस्त जाली आनी दीस भरलेल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. एल्कान आपल्या सगळ्या कुटुंबासोबे सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगवण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण आन्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें, भुरग्यान पानो सोडतच ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांवें ताका घेवन वेतली. ताचो पानो सोडयतच तिणें आपणा सवे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतेंभर दाका सोरो घेवन ताका शिलोवन सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानूच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी आन्नान म्हळें, सैबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर. तुझ्या घरात रावता ते मोनीस कितले भागी. तुझ्या घरात रावता ते मोनीस कितले भागी. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिरासो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मोला लेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगली गाता. तुझ्या घरात रावता ते मोनीस कितले भागी. तुझ्या घरात रावता ते मोनीस कितले भागी. दीस राती तुजी वाकणी
करीत आसात. तुकाच आदार करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुझे मंदिर चडपाची आशा ताच्या काळजांत वाजता. तुझ्या घरात रावता ते मनीस कितले भागी. सांजुच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हण जाणाव. मोगाच्या न्हू आमचें अंतस्कर्ण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें सरोंक शकतले. ताचे उपादेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमयलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीजे. होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सक्कड ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हण आमी जाणाव. देवाचे उतार. देवाचे ओडकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका फर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काची परबेक जेरुजालेमाक वेताली.
जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजलेमांतच रावलो. ती ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेकून एक दिसांची वाट सोलून ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखींच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकवणदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालनासलो. आनी ताची सावलां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जण तिका एक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणासल्यात? ताणें उलयल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सव संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवयेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचें जुबलेवाचें वर्स आमी सुरवातलें. बरोसो आमकां मोस करिना, बरोसो आमकां निराशी करिना. हो देई वाक्य घेवन आमी फुडें सरल्या. दिसपट्ट्या सदांच्या मागण्यांत आमी म्हणटा बरोशाचें विधान म्हणून, आनी तातूंत कितें आटापून आसा म्हणून एक घडी नियाळ करया. ये सोम्या देवा, तुजे कुरपेन सर म्हज्या पथकांचें बोगसणें आनी ह्या जिणये उपरांत सासणीक आनंद जोडूंक हांव बरवसतां. कित्याक तुवें तें बसयलां. तूं अगणीत पदवेदार, विश्वासी आनी दयाळ आनी काकुळटीवंत. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां म्हणून 2 संगती आमी बरवसता. देवाच्या कृपेन सर्व आमच्या पातकांचें बोगसणें आनी ह्या जिणये उपरांत सासणीक आनंद देवान आमकां दिवचो. कित्याक देव मात्र दिवंक शकता. सर शक्तिवंत, बळवंत, पदवेदार देव, काकुळटीवंत देव. बरवसो म्हळ्यार कितें? आमी साबार फावटी वापरता शब्द बरवसो म्हळ्यार कितें? कितें मुखार घडोवन येतलें, कितें म्हाका बरें जातलें म्हणल्यार राखून रावचें. एक राखून रावचें. देव म्हाका बक्षिता. हांव कसलोय पत्की जाल्यार देव म्हाका बक्षिता. ताका म्हजो मोग आसा. तो म्हाका बक्षिता म्हणल्यार विशेश खात्री, सर्टन्टी. देव म्हाका बक्षिता. जशें म्हणून जाय जाय म्हणून पत्कान पडचें न्ही, तरी देव म्हाका बक्षिता. म्हाका सोडून घालिना. म्हजो देव म्हजो हात सोडिना म्हणली विशेश खात्री ह्या मतींत काळजांत असली एक पात्यणी. आनी तश्यो ताच्यो सांगाता बरवसो. आनी एक देवान म्हजो इतलो मोग केला. जर ताच्या एकल्याच पुताक
म्हजी पातकां बुकसूंक, म्हाका देवा कडेन बापा कडेन राजी करूंक, म्हाका ताजे इश्ट करूंक, म्हाका ताज्या कुटुंबाचे सांदे करूंक ताणें येदो व्हडलो त्याग केला जाल्यार हेर सक्कड संगती म्हाका दिना जायत की देव म्हणले विशेश खात्री. आनी हें आमच्या भितर आमी बगता देखून बोरवोसो म्हळ्यार देव आपणाचो मोग करतल्यांक सर संगती दितलो, म्हाका तो सोडून घालिना, म्हज्या बऱ्याक पडशें तो करतलो म्हणले एक भितर तावन येवची ती बोगणां बोरवोसो. आनी जें कितें आमी बोरवोसता ताची सुरविली रूस, पयली रूस बावार्थांत आमकां मेळटा. बावार्थ म्हळ्यार आमी कितें बोरवोसोन आसां की ताचें मूळ तत्व म्हणयेत, ताचें सबस्टेन्स, सम एंड सबस्टेन्स जें कितें आमी बावार्थांत आमी उसारता तातूंत आमकां कळटा. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मुखार कितें घडोवंक आसा, आमच्या जिवितांत कितें घडटा वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या देशांत, आमच्या सगळ्या संवसारांत फुडल्या दिसांनी कितें घडटलें दिसपडटें निराशेचीं, बियाचीं, खावजेणीचीं, झुजांचीं मोडां आमचे वयर उबतें आसतना मुखार कितें घडटलें म्हणून एका वाटेन उद्वेग, आकांत आमकां भोगता आसतना आनी एका वाटेन देव आमचे वयर आपले हात विस्तारून धरून भियेनाकात, दृढ रावा, घट रावा, तुमकांच्या बोरवोसेचें कारण तुमचे कडेन इसारल्याक तुमी दिया अशें म्हणून आमकां समजयता. बोरवोसो नातल्या मनशां बरी आमी करचें न्हय. देवाचेर विश्वास नासता बोरवोसो नातले मनशां देदेस्प्रार जाता, तुमी तशें जावचें न्हय म्हणून देव आमकां समजयता. तरी ह्या दुखाच्या कोंडांत आमी आसा, आमची भद्रती आमचो देव, ताचो मोग, आनी ही भद्रती घेवंक मनीस प्रत्येक जाण आमी हरयेकली सम्याचेरच आमची दिश्ट खंचून दवरूंक आमकां आपोवणें आसता. सगळें वरस बऱ्यान निराशे जावंक जायत्यो वाटो आसात मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, पूण बरें जातलें म्हणलें आशेवंक आनीकय चड वाटो आसात. निराशी जावच्याकी चड बऱ्यो वाटो आसात, काळोखाच्याकी चड उजवाड प्रभाव बरीत, झुजांच्याकी चड शांतीचे दीस चड, समाधानाचे दीस चड आमी जाणां तें आमचो अनुभव सांगता. आनी कित्याक म्हळ्यार देवूच आमची भद्रती, देवूच आमचें कोटें, देवूच आमचें खडाप. ह्या कडपाचेर, ह्या भद्रतेचेर, ह्या कोट्यांत आमी रावूं जाल्यार मोग म्हणल्या देवाच्या सरशीन ताच्या सांगात आनी ताच्या भितर आमी आसूं जाल्यार आमकां खंयच्याय संगतीची भिरांत ना. ह्या संवसारांत पेल्या संवसारांत जिवीत जावं मरण जावं कितेंय जावं कशेंय जावं देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून आमी दिसपडटें आमच्या काळजांत असली एक खात्री भोगूंक जाय. मोगा वरवीं मात्र बोरवोसो उपजता. जेजून केदो व्हडलो त्याग केलो पळया, त्या कुर्साक आमी आडलो उखोवन मुखार दवरलो ताका आनी ताच्या फाटल्यान आमी चल्ल्या ताच्या सावळेकाल कुर्सा सावळेंत रावोन तरी विशेव म्हाका मेळटा, जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा म्हणून ह्या कुर्साक पळयल्ल्या वेळार सर पिडाशिडा गूण जाता, सर बेजाराय पयस वेता, सर काळोख नपयस जाता. ह्या कुर्साक पळयल्ल्या वेळार एका तराचो मोग आमचे थंय उपजता. कारण कुर्सांत उमकळलेल्या ह्या सोम्याचें काळीज विदलेल्या वेळार बालयेन वावलें रगत आनी उदक आनी थंयतान व्हडल्यो साक्रामेंताच्यो झरी, कुरपेच्यो झरी, नव्या जिविताची झर जावन पवित्र स्नान आनी नव्या जिविताच्या खाणाची झर जावन रगत वाडलेलें येवकारिस्ताक ताणें वाट करून दिली. आनी कोण नितळ काळजान येवकारिस्त घेता गी ताका एक राज रस्तो उक्ते जाता सर्गाक वचोंक. सीदा वाट सर्गाक व्हरची आमी जाणाव. कार्लो आकुतीसान म्हणलें उतरां, येवकारिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. म्हजो राज रस्तो सर्गाक वचोंक. आज त्या येवकारिस्तांत आमी आसा, राज रस्त्यार आसा. देवाचे इश्ट आमी, जेजूचे इश्ट, आमचो मालगडो भाव जेजू क्रिस्त, आमचो कुटुंबाचो, आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे, द फॅमिली ऑफ गॉड, देवाच्या कुटुंबाचे सांदे. आनी तशें आसतना बापूय आपल्या भुरग्यांक सोडून घालीत गी, व्हडलो भाव धाकट्या भावंडांक सोडून घालीत गी. आमकां जायतो विश्वास दवरूंक सक्कड संगती आसात. बळवून देवूच आमचे सांगात आसा.
एक स्पश्ट गुर्तू देवान आमकां दिला. प्रत्येक जावन जेजूचीच रीत, ताणें मागची रीत बापाचेर विश्वास दवर, सगळी रात तडे पोवटी. आनी देवाक खंयचें पसंद तें आमकां ताणें सांगून दिलां. बापाक खंयचें पसंद हळे अशें मागा तुमी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. देवाक हें पसंद. सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. खंयसर देवाची खुशी जारी जाता की थंयसर देवाचें राज स्थापन जाता. देखून हें आमचें निरंतरी मागणें जायचें म्हणून जेजून आमकां सांगून दिलां. ताणेंच मागणें केलें, आमचे खातीर मागलें, आमचे खातीर मागता म्हूण सांगलें. बापाच्या उजव्याक बसून तो निरंतरी मागता आमी जाणाव. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां खंडीत धैर्य आसा, आमचें काळीज दृढ आसा, भिवची कसलीच गरज ना. दुसरें, सोमयान आमकां पवित्र आत्मो दिला, तसोच स्वास, तसोच जीव. घेया पवित्र आत्म्याक. स्वास फुंकून ताणें म्हणलें, कोणाचीं पदकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतालीं. तसो स्वास तो आमकां दिला. पवित्र स्नाना वेळार, प्रत्येक जावन क्रिस्मा वेळार, वोडदी वेळार, हर एक साक्रामेंता वेळार, हर एक पडे मागतना पवित्र आत्म्या ये देवून आनी तुजें किरण आमचेर फांकय म्हणून मागणी करतना, कंतारां गायतना पवित्र आत्मा आमकां देंवता, आमचे थंय देंवता. आनी आमकां मागोवंक कळीत नासल्यार आमचे सांदी मुले काळजाचे सोदून काण अंतस्करणाचे तो बापाक आमच्यो गरजो सांगून दिता. ताच्या सांगता आमकां आनी एक वाट वा दैरादीक विनवणी दिल्या अंकार मायाची. जेजून दिल्ली एक विशेष खाणीक म्हळ्यार ही तुजी आवय म्हणून आमकां सगळ्यांक जुवांच्या सांगाता नांवान वा जुवांच्या ताब्यान दिता आसतना मोरयेच्या ताब्यानी दिलां. मोरये माय, कोणाचें मागणें जेजू आयकना जाल्यार ही मोरयेचें मागणें आयकता म्हणलें स्पश्ट. आवयचें मागणें आयकनातलो पूत कोण तो? जर देवाचो पूत तें आयकना जायत जाल्यार मागीर आमकां कांय बरवसो ना. पूण मोरयेन मागल्या वेळार देव सदांच आमकां दिता. मेमोरारे मागणें आमी म्हणटा, उगडास दवर ये दयाळी अंकारी मोरये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, तुजी विनती सोदुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. कोणूच फाटीं वचोंक ना. मोरये सरशेन गेल्ली कोणूच फाटीं वचोन. आतां आनी आमच्या मोरणाच्या काळी आमच्या खातीर विनाती कर म्हणून सदां न्हीद साबार पावटी आमोरेन तेरसांत दिसपडतें वेरवेर गडितांनी हर हर गडितांनी आमी मागते आसा. आमकां आसची आनी एक वाट बरवसो दवरच्याक जुजे, भाग्यवंत कुटुंबाचो जुजे. तो पळोवंक निद्रेस्त दिसता, न्हिदल्या पर्यंत दिसता, पूण वो कामाचो मनीस काम येयली. वेळपाड करचो मनीस न्हय. न्हिदल्या वेळारय देवाची खुशी कितें म्हूण समजता. स्वप्नान सयत देव म्हज्या कडेन उलयता म्हूण तो पाती येता. आनी पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा, ताणें न्हिदल्या जुजेच्या पंदा हांवें चिटी घालून दवरच्यो आनी तें म्हाका तो करून दिता म्हणून. हांवें सड्ड कांय कंत करची गरज ना. हांव विलाची त्या सांतेरजी तेंच म्हणटाली, न्हिदल्या जुजेच्या पंदा म्हजें मागणें हांवें दवरल्या वेळार तें म्हाका तो मेळाशें करता. तो आमकां फटयना, आमचे खातीर विनती करता. त्या मनशाक दोळ्या मुखार कांय दिसोंक ना कितें घडटालें तें, तरी तो बरवसो ताका धैर्य दिवंक शकलो. देव म्हाका फटयना, देव म्हाका राखता आनी ताच्या नांवान ताचे कुशेकाल हांव करतालो पुराय काम ताणें केल्लें. बरवसो दवरूंक हेर थोड्यो वाटो आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमी सगळ्यांक संतोश बरोत करूंक प्रयत्न करीत जाय. दिसान दीस पवित्र आत्म्याची ससाय मागून आमी सगळ्यांक बरें करूंक प्रयत्न करीत जाय. आनी तो वळ आमच्याच जिवाचें बलिदान भेटयतना, आमचो वेळ दितना, आमचें कितें दिता आसतना त्या गांवांत शांती समाधान येता, बरवसो सडटा. झगड्याळे म्हळ्यार कितलेय आसूं दीत, करंदाय करचे कितलेय आसूं दीत, आमकां विरोध करचे कितलेय आसूं दीत, तरी देव आमच्या पक्षेक आसा जाल्यार कोण आमच्या विरोध रावतलो? सांपावलोची उतरां आमकां समाधान दिवंक शकतात. आमचो एक नारो जाय जाय, एक स्लोगन जाय जाय, तुज्या तोंड तो केदाय बायसर जाय. सर्वांचो एकवट जावं जेजून मागल्लें निमाण्या जिवनार. बापा ते समेस्त एक जावं तें मागणें आमचेंय जावं दी. सर्वांचो एकवट जावं दी. सर कातोलिकां मदें, सर क्रिस्तांवां मदें, सर राष्ट्रां मदें एकवट जावं, जशें बाप आनी पूत एकवटान आसात तसो एकवट जावं म्हणून आमचो नारो जाय जाय आमच्या तोंडान तावन. एक बळवंत पदवी ते आमकां दिल्या आनी ती पदवी खंडीत जावन मनशांक देवाक
वैरतावन सकला हाडची पदवी येवकारिस्ताद्वारी ह्या हाजाकांक दिल्या. ही पदवी कोणायकी हेरांक दिवना, देखून आमकां याजाक आसात, आमच्या दियेसीस जाय पुरते आसात आनी आमच्या सगळ्या भारतांत संवसारार याजाक देवाकच जेजूकूच आमच्या आल्तारार हाडटात आनी आमकां ते पावयतात, ताची कूड आनी रगत दितात. तो तुका जियोंक करता. हांव आयलां तुका जिवीत मेळच्याक, बरोवन ओमतोच्या मापान तुका तें मेळच्याक. तें जिवीत सोम्याचें तुका मेळटलेंच. सर्गिंतावन देंवोन आयिल्लो उंडो हो, तो घेवन दादोशी जा. वाटेचें खाण जावन घे, तुज्या बरवसेच्या वाटेन चलोवंक. तुवें एक युनिफॉर्म घाली जाय, हांवें एक युनिफॉर्म घाली जाय, एक समवस्त्र, आनी एक भास मात्र उलय जाय. मोग म्हणली भास आनी युनिफॉर्म. तुमी एकामेकाचो मोग केल्ले वरवीं तुमी म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दितल्यात. हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी एकामेकाचो मोग करा. मोगूच आमचें बॅज, मोगूच आमची भास, मोगूच आमचें समवस्त्र, मोगूच सर्वश्रेश्ठ म्हणटा सांत पावल. एक वाटेक तत्व आमकां दिलां आनी तें तत्व जावन आसा मागणें करून राव. निरंतरी मागा, कळनासतना मागा, विश्वास खंडी नासतना मागा, दितलो देव म्हणून मागा. मागणें आनी एक आमकां तत्व ताणें दिलां. मागणें करतल्या मनशाच्या की बळादीक हेर कोणी नात पवित्र सभेची चरित्रात आमकां दाखोवन दिता. आनी सोम्यान केल्ली बासवणी आमच्या म्हळ्यार दोळ्या मुखार आसा. दोग वातेक तुमी एका मनाचें जावन कितेंय मागश्या जाल्यार हांव तें तुमकां दिता म्हणून, खंडीत दिता म्हणून सांगलां. हावेलाची सांत तेरेज म्हणटा, कोण मागणें करिना ताका पातकाक ओडोवंक देवसाराची गरज ना. तोच सुवातीच आपणाकच व्हरून यमकोणांत घालता म्हणून. देवसाराची गरज ना आमकां यमकोणाक घालूंक, आमीच व्हरून घालता मागणें करिना जाल्यार. एक नियम आमकां दिला आनी ते नियम वांजेल, सगळो वांजेल. तुज्या जिविताचें संविधान तें सर्व राष्ट्रांच्या संविधानाच्या की वर्तें आनी एकदम क्रियाळ आनी जिवाळ आत्म्याकच आमचें थंय हाण दवरचें. वांजेल आमच्या हातांत आसची. आनी एक वाट, एक मुखेली आमकां दिला. विश्वासी रावत्या मुखेल्याक पापसाहेबाचें नांव काड आनी ताचे खातीर सदांच माग. आनी ताचे 6 वावरेडी बिस्प आसात, ताचे संगत एकवटान राव. मिसा वेळार हरी एका मिसा वेळार तांचें नांव आमी काडटा दाखोवंक आमी ह्या समुदायाचे म्हणून, आमी एकवटांत आसा म्हणून. आपोस्तलांचे उत्तराधिकारी तांचे मिसांव आमी घेवन आसा. पवित्र सभेन जियोंक आनी पवित्र सभेन मरोवंक हांव बरवसता म्हणून आमी ह्या मागणान, ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोवंक, ह्या पवित्र सभेन कातोलीक पवित्र सभेन जियोंक आनी मरोवंक म्हाका अवकाश करून दी म्हणून देवा कडेन आमी मागोवंक जाय. एक जाणवाय देवान आमकां दिल्या आनी ती जाणवाय कुर्साची. सांत पावलून बरें करून तें विवरशिलां. कुर्साची जाणवाय कितली गी म्हणून. त्या कुर्साक पळय, ताचेर दिश्ट घाल, तुज्या सर समस्यांक परिहार मेळटलो. एक आदर्श ताणें आमकां दिलां. देव बाप, जसो तुजो सर्गीचो बाप दयाळ आनी संपूर्ण, तशें तुमी दयाळ आनी संपूर्ण जाया. हें आदर्श केदें व्हड आदर्श ह्या संवसाराचें न्ही, विशेश व्हडतें आदर्श वा नमुनो ताणें आमकां दिला. आनी एक मात्र कोटेपण ह्या सर्व वाटां पैकी ताचे तावन आमकां पयस करचें एक मात्र कोटेपण म्हळ्यार पाताक. तें हाडाय. पाताक करच्या की मरचें बरें म्हणटाले सांत भक्त. पाताक करच्यो समायो गडितां हाडोंक पळय आनी पडल्यार बेगीनच सोम्या कडेन राज्य जा. पाताक बोगसूंक माग, कुमसार जा. आनी एक आपोस्तोलीक विधान ताणें आमकां दिलां. आपोस्तलांनी केल्लें वैयक्तीक भेट, 1 to 1, एकल्यान एकल्याक भेटचें, मिलागात. ताचें बोळ कितलें पळया. हर एका मिलागातेन देवाची कृपा वळटा आनी एका मनशांतून आमचे तावन ताची एनर्जी, ताची सकत म्हाका मेळटा, म्हजे तावन ताका मेळटा. एक मिलागत कितलें बरें करूंक शकता. एक हांसो, एक शेकेंड कितलें बरें करूंक शकता. निमाणें एक परगटणी, 8 बागी अंतस्करणी दुर्बळे, बागी रुदान करतात ते, बागी सादेपळे, देवाची खुशी करूंक बुकयतात आनी ताण येतात ते, दया दाखयतात ते, समाधान करतात ते, एका फाटल्यान एक. हें बागीपण आमचें जावं दी मोगाळ भाव भयणीनो. हे जुबले वराचें वरस सदांच आमकां सट्टांक आमच्या पातकांचें बोगसाणें मेळोवंक, शिक्षेची माफी मेळोवंक, सर्ग राजाक आनी ह्या संवसारांत सर्ग हाडूंक आमकां तें आदार जावं दिवन मागया.
आमचो बाबा तूं सारया एकाच देवाक सत मानता. सकाळादी बापातान जल्मला देवतान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवतान उपजल्लो खरो देव तो देवतान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सेवासो ताचेर रुस्त केल्यात मनशां पासत आनी आमचे सुडे पासत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मनीस उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पांच ताका कुसार मारलो ताणें ख्रिस्त मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक वैभवांत परतून येतलो आनी ताचे राजवटचे शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वराने जीव दोताक तो बापा आनी पुता तो निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावा देवरवी तवलेलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मतोर स्थापलेले देवसभेक सत मानता पथकांच्या भक्षण्या खातीर एक स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देवूस आमचो बरवसो आमचो मोगाळ बाप मोग सुतो ताचें सैम बस्स मोग ह्या मोगाक लागून ताचेर विश्वास दवरून बरवसो दवरून आमची मागणी ताका भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. कळवळ्या बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी भावार्थाची बी हर एक क्रिस्ती प्रजेच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी ओंपून यथेश्ट मापान फोळ दिवची आतेरां जावन रुपीत कर म्हूण मागता. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या आनी एकवटीत स्पिरितान परजेच्या सेवा करूंक आनी शांती समाधानान भरिल्लो राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. कुटुंबाच्या उदरगते खातीर वावर करच्या सांद्यांक आनी कुटुंबांतल्या प्रायवंतांची जतन करतेल्या हरएकल्यांक तूं बेसावांनी बर एकामेकाच्या गरजेक स्पंदन करूंक माया मोगान जियोंक जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी कुटुंबान तांचो पात्र समजून कुटुंबान तांचो वेळ करसून एक आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडच्या वावरांत तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. ह्या एवकरिस्तेच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सान बरवशान भरलेली जिणी जियोंक फावो कर. तशेंच आमी एकामेकांक समजून शांत समाधानान कुटुंबा जिणी बांदून हाडूंक आनी मावल्या बरीत जिणी जियोंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा हे दो व्हड उपकार तुवें आमकां केलाय फाटल्या दिसांनी आनी हे जुबलेवाचें वर्स तुज्या पुताच्या जल्माचें आमकां सर्वांक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या फिरगजांनी सगळ्या समाजांत आमच्या देशांत आनी सगळ्या संवसारांत जायतें बरेंपण हाडूंक आनी चड लोक तुज्या पुता जेजूक आपलो सडवणदार म्हूण वळखून घेवं उपकार तुजे कडेन मागता बापा तूं जो जेतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Talvez te lente ver, serás na praça subir.
तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस नबरा सुबेत तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता उंडो गोवा सो गुतांच्या वावरा सो उंडो गोवा सो गुतांच्या वावरा सो मोगांच्या जिणी सो त्यागांच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस नबरा सोबेत तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस नबरा सोबेत तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता रस्ताका फुडा सो गुतांच्या वावरा सो रस्ताका फुडा सो गुतांच्या वावरा सो सुख संतोष जिणी सो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस नबरा सोबेत तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस नबरा सोबेत तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्लीं देणी घालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात मोगाळ बापा आमी तुका हो पारीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाचे ओंकार मायेचे आनी भाग्यवन झुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हूण कलतेपणी मागता जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची खाळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेच बदू सर्गानी सोमसा भला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेच पोराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत म्हज्या तुज्या नांवां साकरा पासत आनी दर नुतांनी परगटलेलो तोच खरो बावार्थ सांबाळटले आनी शिकयतले पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आमा सोमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवान मोरयेन आपलें अवकारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदराक जल्म दिलो तो भोव पवित्र दीस संभ्रमता. आनी तेच मोरयेक आनी ते मोरयेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमचे सोमी आनी देवाचे सदांच सावकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोती भगवान जुझेक तशेंच भगवान पेद्रू आनी पावल आनी आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमांव आनी तद्देव लीन क्लेत क्लेमेंट सिस कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावल कॉस्म आनी दमियांव ह्या तुज्या दमदुतांक आनी रक्षाक्षांक आनी समेज तुज्या भगवंताक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय आमकां दी. सासनाच्या क्यास्तींतल्या आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावर तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर
जय क्रिस्ताचे जय. बापा आमी तुजे म्हणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवान देवा आमी तुका समर्पिता निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंशाक राबेलाची देणी बावार्थांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हेय बलिदान तुका मानून. सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पयत कूड आनी रगात सेवतेलां समेजता तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्यांची काकूत कर. बावार्थाची मोर आसून ते आमच्या आदी गेल्यात आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका. पूण आमची पातकां बोगोस आनी जो स्तेफान मातियास बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या निरक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन तूं सरस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव बोलसां तुझे रासन काय तुझे कुशे सर्गा जाता कुशे संसारान सां आमचो दिसपडतो ग्रास संक्रांती नेहमी आमच्या सुटलेल्या अक्षतां तशें आमच्या पदकां बोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्यांक येवचे म्हाका फावो पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू तुवें काळजां म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या म्हाका तूं पाव दये तुज्या ये जेजू तुवें काळजां म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव मुझे तेरा राया मुझा पा म्हाका तूं पाव दये तुज्या उंडो तूं जिवीत आसूं आत्मीक खंडीव संसार आसो जीण उस्वाड आसो राय तूं सर्ग सोंस्त्र आसो राय तूं काळज आसो सोड फोंडार तूं पातक्यां आसो सोमी तूं आमचो जेजू तुवें काळजां म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या वाट सजीवित तूं आमचो देव काकुळटीचो आसरो निराश्रितांचो आसरो तूं आमचो खंबेजा दायनी वारसो सोमी तूं आमचो जेजू तुवें काळजां म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या जेजू तुवें काळजां म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या
प्रार्थुया. भोव कनवळ्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत सासणाक तुजो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जुबिलेवाच्या वर्साचे उक्तावणाची सगळी रीत म्हणून हाडल्या आमच्या गोळी बापांक आनी सर्व याजकांक साबेटोणी केल्ल्या सर्व याजकांक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. ह्या मिसाची देवस्तुती चलून वेल्ल्या लितूची चलून वेल्ल्या फ्रांसिस्कान तिसऱ्या वर्दीच्या सांद्यांक देव बरें करूं. आदल्या आयतारा काणिके वेळा जमोचो लायवाज 11,880 रुपये, 11,880 रुपीज. नताला बेस्ताच्या वेळार काणिके वेळा जमोचो लायवाज 34,660, 34,660 रुपीज. हे दिसच्या क्लर्जी मेंटेनन्स फंडाक आमी दान दिता. मिसा वेळार घालच्या ह्या जागाच्या मस्तायकेक जॉसलिन क्रास्ता नित्यादरवाडो हिने 20,000 रुपये दिल्यात. नांव नाका म्हणसान एकल्यान सांपावल वाड्याकारान रुपये 10,000 रुपये दिल्यात. तांकां देव बरें करूं. रोजरमायेची मिसनार आशिर्वाद आमी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. येवचो मंगळार डिसेंबराची 31 तारीख 2024 वर्साचो निमाणो दीस. तो दीस देवान आमकां फावो केल्ल्याक आमी अर्गां दिवया. सांजेर 6:30 तावन 7:30 पर्यंत भाग्यवंत वर आसा. देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी त्या वेळार प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार अर्गां दिवया. ताजे उपरांत अर्गां बलिदान 7:30 वरार चडीत संख्यान वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता. ह्या मिसाची देवस्तुती YCS RYM आनी ती चलोवन व्हरतात. 2025 जानेवारी 1 तारीख बुधवारा वर्साचो पयलो दीस. त्या दिसा मरी देवाची माता ही परब आमी समारंभता. त्या दिसा मिसा हर्षंच्या बरी सकाळी 6:30 वरार आनी सांजेर 5:30 वरार आसतली. जानेवारी 4 तारीख सोनवारा सांजेर 5:30 वरांच्या मिसाची देवस्तुती सांजुजे वाड्यान चलोवन व्हरची. आयतारा 8 वरांच्या मिसाची देवस्तुती नित्यादर वाड्यान चलोवन व्हरची. सुम्याच्या अप्रकटेचें फेस्त त्या दिसा. जानेवारी 5 तारीख ह्या आयतारा सांजेर जेजूचो वार्षिक युकरिस्त पुरशांव सांजेर 3:30 वरार मिलारी गर्जेंत गोवळी बाप मीस भेटयतात. उपरांत पुरशांवार रुजाय आमच्या मैदानाक येवचें. थंय शर्माव आनी सक्रामेंताचें बेसांव आसा. दुसऱ्या फिरगजांतावन भक्तीक लोक हजर जातात. सर्व रुजायकारांनी कुटुंबा समेत पुरशांवांत वांटो घेवचो. स्वयंसेवक जावन नांवां दिल्ल्यांक सोमारा डिसेंबराच्या 30 तारीखेर सांजेर 6 वरार मिटींग दवरलां. तुमचें उदार म्हण दाखोवन हाताक हात मेळोवन हो वावर करूंक उलो दिता. थोड्यो गरजेच्यो संगती तुमकां सांगूंक आशेता. पयल्या सुवातेर आमच्या पवित्र सभेन पापा साहेबान इंडुलजन्सा विशयांत जाय पुरती शिकवण दिल्या, एक डिक्री दिल्या, ताचो सारांश कडतिल्यान दिला. तिसऱ्या पानार थोड्यो संगती तातूंत आसात. परिपूर्ण इंडुलजन्स जोडयेत आनी आमी दिसाक 2 फावटी जोडयेत, 2 फावटी मिसांत वांटो घेवन कुमगार घेतल्यार नितळ काळजांत आसून, नितळ अंतस्करणांत आसून आनी तें पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासत भेटोवयेत. इंडुलजन्स म्हळ्यार पथकाचें बोगसाणें न्हय, बगर बोगसल्ल्या पथकाक लागून आमी देवा मुखार भोगूंक आसच्या शिक्षेची माफी. हे कशा संवसारांत
न्हय तर पुलगत्रेंत ही बोगसाण ही शिक्षा आमी बगूंक आसा नितळ जावच्या खातीर हे स्टेट ऑफ प्युरिफिकेशन म्हणटा हांव पुलगत्र तेंय उणें करूंक आमकां देवान पवित्र सभेक दिल्ल्या सर्व आत्मीक भंडारा मारिफात ह्या वर्सा विशेष काकूट केल्या. देवाचो मीत मेर नातलोलो मोग अनुभव करूंक आमकां अवकाश कसलीय पदकां ती आसल्यारय आमी ती कुमसारांत सोमयाक सांगया. नितळंतच करना मारिफात देवाची सर्व बेसांवां घेवया. ताच्या सांगात यात्रीक पयणां करूंक आमकां आपोवणें आसा. आमच्या दियेसीजेंत सबार पुनशेतां म्हणून ह्या घडये यात्रीक पयणाचें केंद्र म्हणून आमी नेमाक केल्यान पयल्या सुवातेर रुजाई काथेद्राल हांगासर कोरीस उबारलाय दोळस सान लोरेसाचें पुनशेत बोंदेल पंपय सायबिणेचें पुनशेत उर्वा सांत आंतोन शास्त्रो जिप्पू सान जुजेवास पुनशेत मुडिपू सान जुतादेव पुनशेत पक्षिगिरे बाळोक जेजूची इगर्ज मडंकाप बंटवळ आनी दुखी सायबिणेची इगर्ज बेळा त्या वाठारांतल्या लोकांक सांगाता वैयक्तीक तरान तांणी यात्रीक पयणां करूंक आनी ह्या वेळार इंडुलजन्सां जोडूंक आमी कितें भक्तीक कार्य करूंक आसात गी तें हांव तुमच्या गमनाक हाडटां. एक नितळ अंतस्करण आसूंक जाय देखून सुटावें कुमसार जावचें मिसाच्या बलिदानांत कुमगार घेवचो पाप सायबाच्या तेसा पासत मागचें आनी हाचे बराबर हेर कामांय करयत. कथोलीक पवित्र सभेची शिकोवण ह्या दुसऱ्या वातिकान महासभेचे दस्तावेज अध्ययन काजू उपकार बावडटां. मोटव्यान फादर आल्फ्रेड पिंटो आनी हांगाच्या याजाकांचो सहाय्यकांचो वस्ते याजाकांचो तशेंच हाचे सगळ्याचें मुखेलपण घेतलां फादर जोसेफ मार्टीस आमकां आमच्या सेनेटाचो कार्यदर्शी आनी तशेंच देरेबलचो विगार सिस्टर शामिता आनी तिची 6 भयणी सगळ्यांनी कुमक केल्या. IC वायामान कुर्साचें हें सुरंगारावणी तशेंच हाडूंक हांगासर कुमक केल्या याजकांनी कुमक केल्या वेदी सेवकांनी धार्मीक भयणींनी आमकां कुमक केल्या वांजेल वासूंक दियाकोन आनी सगळी तयारी करूंक मंगळा ज्योतीन आदार दिला. MC वा मास्टर ऑफ सेरेमनी केलो फादर विन्सी सिक्वेरा आनी हेर साबार रितींनी कुमक केल्या. ह्यो कुर्तिल्यो तयार करूंक ताजो तर्जुमो करूंक मंगळदुजीच्या सिबंदेनी आनी पाद्र्यापांनी कुमक केल्या. आमच्या कोडियल बायल प्रेसाच्यांनी आमकां आदार दिला. सक्कड कुमक केल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आयच्या कार्यांत आमी कितल्या मोगान वांटो घेतला ताका तुमी साक्ष सुमे देव तसो प्रतिफळ तुमकां दिवं दी आनी सगळें तुमचें वरास संतोशाचें मोगाचें आनी बोगसाणेचें जावं दी म्हणून म्हजी आशा आनी मागणें. समेस्तान देव बरें करूं. हांगासर आशिल्ल्या आयिल्ल्या सर यादाचोय हांव उपकार बावडटां. तांची हाजरी आमकां मोलादीक कित्याक तांणी आमकां सोमयाक दिव्येत आनी ती आमी उडासाण दवरची. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रीत परजळीत केली. पवित्र दीस परजळीत केलो. तो सुबाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडांत तुमची काळजां बरो. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तो सुबाप तुमची काळजां संतोशान बरो आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तोच तुमकां आपली शांती आनी इस्तगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखांत तुमकां पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार.
kutma mesawam chega solocha kami dewachi kushika shikai tu amka bhagita chisa vaita vignatle rakam ka sadanka bhagivan kutma mesawam chega solocha kami dewachi kushika shikai tu amka bhagita chisa vaita vignatle rakam ka sadanka Jesu tua sura Maria tua cima Susei tua casa Moktau tum Jesus Jesu tua sura Maria tua cima Susei tua casa Moktau tum Jesus Mukar putra sore Angkuar mulia shivati angka Rosary Saibini Mga kalbang binino, bautismo